मुळात म्हाका म्हाज्यो स्मृती ज्यो चाळवल्यो त्यो दिगंबर बाबालो स्टेटमेंट पळोवन आमगेलो सार्वजनीक मंत्री मडगांवचो आमदार हागेले हांव जेन्ना हें पळयली क्लिप पळयली तेन्ना म्हाजी स्मृती चाळवली आनी म्हाका अशें दिसलें की आमचे माननीय मंत्री उलयतना कांयच हें पळयनात, तारतम्य पळयनात, काय कितें म्हणटा तें म्हाका समजलें ना तेगेलें. कित्याक ताणें तितून एक हें घातलें, ताणें म्हणलें की पिस्तॉल घेवन तो भायर सरलो हें जालो. ऑफकोर्स हांव सामको प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, हांव बरोबर आशिल्लो, फूल टायम हांव आनी उल्हास नायक बरोबर आसात. दिगंबर कामतीचो एकाच हाका म्हाका मातशें हें दिसलें की ताणें हें कित्याक उलयलें म्हणटा तें म्हाका कळना. ताणें म्हणलें की आपूण तेन्ना ल्हान आशिल्लो. म्हाका अशें दिसलें की पयलींच्या तेंपार आमी कांय पुस्तक वाचताले. लोहिया मैदानाचेर लोहिया आयलो तेन्ना आमी भुरगे आमी ल्हान आसतना पळयले पयसल्ल्यान ते आयले. तशीच दिगंबर बाबाली म्हाका स्टोरी दिसली की आपूण ल्हान आशी म्हणजे कितें, ल्हान आशी केन्ना म्हणपाक की शाळेत भुरगो आशिल्लो आनी आपूण पयसल्ल्यान ते रवी नायकालो मोर्चे पळयलो. फॉर इन्फॉर्मेशन लोकांसाठी दिगंबर बाब तेन्ना कावन्सिलर, मडगांवचो कावन्सिलर. आतां मडगांवचो कावन्सिलर म्हणटकीर प्रश्नच ना की ल्हान उरपाचो. आनी तसो पळोवपाक गेल्यार दिगंबर बाब आमचो समवयीन, एक कसो म्हयन्याचो किंवा वर्साचो फरक उरत. आनी रवी बाब आमच्या एक 8-9 वर्सांनी व्हड. सो ल्हान आसा म्हणपाक म्हाका आश्चर्य दिसलें.